हे पाटयेर आमदार दयानंद सोपटेचें नांव आशिल्लें खरें, मात उक्तावणाक तो ना. मंत्री बाबू आजगांवकार, तुयेचो सरपंच आनी बाकीचे कांय वांगडी आशिल्ले. आमदार उक्तावणाक ना म्हूण खंय बाबू आजगांवकाराक खंत दिसली. ये दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम आहे म्हणली कित्याक चड करून हो सोपटेकच चान्स आसलो येऊ ना आता कित्याक येऊ ना ते म्हाका कळना. त्याच्या मतदारसंघात हो ग्राउंड जाता तेका उमेद म्हाज्या परस चड आसपा लागली की आपले हांगासर स्पोर्ट्समॅन तयार जातले, खेळगडे तयार जातले, तांकां खेळपाक एक बरो ग्राउंड मेळटा. सगळ्यांक जातले नांव बी सगळें जातले पूण तोच ना. सगळ्यांक विचारून आमी केल्ले पण म्हाका दिसना कितें ते आनी कित्या खातीर रावलो तो. पण तेणी ते कितें तकलेन आशिता ते काडून उडयचें. बरें कामान सगळ्यांनी हातभार लावचो. आमकां ओपोजिशन आनी हें बी आमकां कांय लागना. आमचे सगळे आमदार मेळून आमी काम करपाक. सरपंच म्हणटा फुडल्या प्रोजेक्टाच्या उक्तावणाक तरी खंय आमदारान येवचो. एकूच चिंता की मात बिजी आसतलो जाय पूण मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक तुये भाग आसा आनी तुये भाग मार्गाचो भाग आसा पूण तुये लोकां खातीर तेणी आज येवपाक जाय आसलें पूण कांय काम ते येवंक ना. पूण हें म्हाका वायट दिसता कारण आमी तेन्ना कालचे फावट निवडून हाडला MLA हाडला की डेव्हलपमेंट जावंक जाय म्हणून आनी हे डेव्हलपमेंट मांद्रेकूच लागता तुयाकूच लागना. सो हांव चिंतता की नेक्स्ट टायम MLA आमचो दुसरे आतां हॉल आहा IC हॉल तो जावपाक आसा. एज अ सरपंच डेव्हलपमेंट आमी पयलीं घेतला. आतां तो ग्राउंड असो नाल्यार हॉल असो आतां ग्राउंड जाल्लो आसा आनी हॉला प्रत्यक्ष गेला चेअरमॅनाक मेळपाक आनी तेणी सांगलें की हॉल जातलो म्हणून. सो हांव म्हणटा की त्या इनोव्हेशन आमचो MLA बी येतलो म्हणून. आमदार भलतेच सांगता. पंचायत आनी आमदाराक खंय आमंत्रणूच ना. ताणें खेळा संचालकाच्या नांवान बरोच फोग काडलो. आज आमी व्यासपीठार जर पळयले, सगळ्या लोकांनी पळयले, प्रेसानय पळयले जाल्यार एक सरपंच सोडलो. हेचे व्यतिरिक्त गांवचे पंच मेंबर सुद्दां एकूय ना. पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा भायले जे सरपंच बी आसात तेचे जे वांगडी जे आसात सदांच फाटल्यान फुडल्यान आसतात ते आज व्यासपीठांत म्हाका दिसता मंत्र्याक नाइलाजान बसोवचें पडलें. हेजें दाखोवन दिता की गांवा खातीर क्रिडांगण आनी गांवचो एकय पंच तेच्या बरोबर व्यासपीठार ना, आमदार ना. ज्या पद्दतीन तेणी पंचायतीक इन्विटेशन दिवना त्याच पद्दतीन हांव खेदान सांगता, हांव निशेधय करता ह्या मंत्र्याचो की एक आमदाराक सुद्दां सादें इन्विटेशन ना. ज्याच्या मतदारसंघात येदे व्हडले कोटी खर्च करून ग्राउंड बांदला ते ग्राउंडाचें उद्घाटन जाता जाल्यार त्या आमदाराक म्हणजे म्हाका इन्विटेशन ना. हांव मंत्र्याकच न्हय तो VM प्रभुदेसाय जो डायरेक्टर जो आसा तेचोय निशेध करता तेचो आनी सांगता जे कितें ह्या डिपार्टमेंटान घडटा आनी जे घडटा आसतना जे जे कारणीभूत आहात हे सगळ्यांक हांव असेंब्लीन ओपन करतलो, सगळ्यांक ओपन करतलो आनी सरकारा कडेन मागणी करतलो. हे जे अशे ऑफिसर जे आसात हे जाणून बजून ह्यो चुको करतात. मंत्र्याच्या नादान लागून ज्यो चुको घडटात, प्रोटोकॉल पाळयनात, मानिनात, हेंचेर कारवाई जावचे सरळ मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मागणी करतलो. प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर.